स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन्स. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माई मोगाचो येवकार. या व्हिडिओन रणमाले या इयत्ता 6च्या कोंकणी NEPच्या पाठ्यपुस्तकांतले धडो रणमाले या धड्याचेर आमी प्रश्न आनी जापो पळोवया. पूण ताचे पयलीं जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड आनी तातूंतले कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा. लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. आता पळोवया रणमाले या पाठाचे प्रश्न आनी जापो. विचार करात. सकयल दिल्ले लोकनाट्य प्रकार खंयच्या राज्यांत चलत आसात ते सोदून बरयात. दशावतार, नौटंकी, तमाशा आनी यक्षगान. दशावतार गोवा आनी महाराष्ट्र ह्या राज्यांत सादर करतात. नौटंकी ही उत्तर प्रदेशांत सादर केली वयता. तमाशा हो महाराष्ट्राचो लोकनाट्य प्रकार आसा. आनी यक्षगान हो कर्नाटकांतलो लोकनाट्य प्रकार जावन आसा. सांगतान काम करून पारंपारीक गिन्यान सोदून काडया. शिक्षकान विद्यार्थ्यांचे गट करून तांकां सरभोंवतणच्या वाठारांतल्यान मांड हे सुवातेची म्हायती मेळोवपाक सांगचें. तातूंत चित्रां, फोटो, बरपां, खबरपत्रां वयलीं कात्रणां आदी गजालींचे आस्पाव आसूंक शकता. उपरांत शिक्षकाच्या आदारान विद्यार्थ्यांनी ही म्हायती संकलीत करून गोंयांतल्या लोकजिवनांत मांडाचें म्हत्व ह्या विशयाचेर एक सर्वांगी प्रकल्प तयार करचो. थळाव्या 1 वा 2 तज्ञांक आपोवन ताचो नियाळ करून घेवचो. मागीर वाचनालयांत तो संदर्भा खातीर उपलब्ध करचो. आता पळोवया फुडली प्रश्नावली. नेक्स्ट सेक्शन. सांगतान वावरुया. पाठाच्या आदारान जोडयो जुळयात. कॉलम अन आसा सॉंग, ढोंग, गानेली आनी सूत्रधार. तर कॉलम ब आसा जत गावपी, संवाद सादपी, सामाजीक पात्र आनी पौराणीक पात्र. तर सॉंग म्हणल्यार पौराणीक पात्र, ढोंग म्हणल्यार सामाजीक पात्र, गानेली म्हणल्यार जत गावपी आनी सूत्रधार म्हणल्यार संवाद सादपी. चला सोदात. तुमच्या वाठारांत सादर जावपी एखादे लोकनाट्य, लोकवाद्य, लोकनाच, लोकगीत, लोककाणयो विशीं पूरक म्हायती आशिल्लें दृकश्राव्य सादरीकरण म्हटल्यार PPT वा व्हिडिओ रुपांत तयार करा. गोंयच्या पारंपारीक वाद्याची म्हायती एकठांय करात. आता पळोवया वाक्प्रचार. 1. संवर्धन करप म्हणल्यार सांबाळून दवरप. हाचो वाक्यात उपेग करप जाल्यार संवर्धन करप हो वाक्प्रचार वाक्यान येवपाक जाय. ताचो अर्थ ना. वाक्य प्रकाराचो आमी वाक्य तयार केला. संवर्धन करप. संवर्धन करप या वाक्प्रचाराचे वाक्य आसा आमी आमच्या लोककलेचे संवर्धन करपाक जाय. आता पळोवया क्रियापद. क्रिया म्हणल्यार कसले तरी काम दाखोवपी उतर, verbs. देखीक, खावप, जेवप, न्हिदप. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतली क्रियापदां वळखून बरयात. सकयल वाक्य दिला. याद धरा, क्रियापद हे चडशे वाक्याच्या शेवटाक येता, लास्टाक येता. निमणो शब्द आसता तो क्रियापद आसता चड करून. पयले, एक गानेली जत गायता. गायता हे क्रियापद जालें. हेर सगळे ताका साथ दितात. दितात हे क्रियापद जालें. शिगम्याक कासाळे वाजयतात. वाजयतात हे जालें क्रियापद. रणमाल्याक सुरवातेक नमन घालतात. तर घालतात हितून क्रिया दाखयता. सो घालतात हे जालें क्रियापद. कलाकार आपूण तयार जावन येता. येता हे क्रियापद आसा. सकयल दिल्ल्या क्रियापदांचे वाक्यात उपेग करात. क्रियापदां आसा रड, हास, न्हीद, खेळ, सांग.
आता या क्रियापदांचो वाक्यात उपयोग करूया. पहिले क्रियापद आसा रड. बाबू लाडू जाय म्हूण रडटा. हांगा रडटा हे क्रियापद जालें. हास. गौरी आवयक पळोवन हांसता. हांसता हे क्रियापद जालें. 3. न्हीद. हांव रातचे बेगीन न्हिदता. न्हिदता हे क्रियापद. खेळ. आमी मैदानार वचून खेळ खेळटात. खेळटात हे जालें क्रियापद. सांग. आजी आमकां काणी सांगता. सांगता हे क्रियापद जालें. आता फुडलो उपक्रम पळोवया. नेक्स्ट सेक्शन सांगतान उलोवया. हांगा काय प्रश्न दिल्या तेंचे तुमच्या वाठारांत कितें करता ते जापो बरोवपाचे आसा. प्रश्न पयलो. तुमच्या गांवांत जावपी जात्रा वा फेस्ताची नांवां बरयात. आमच्या गांवांत लयराईची जात्रा, नवो सोमार, ओल्ड गोवा फेस्त इत्यादी जाता. तुमच्या गांवांतल्या काल्याक कसली लोककला सादर करतात? आमच्या गांवांतल्या काल्याक श्री कृष्णाच्या काणयेचे नाट्य रुपांतर सादर करतात. ह्या प्रश्नाचे उत्तर जाप म्हणून तुम्ही तुमच्या गावात सादर केलेल्या कलांची नावां बरोवू शकता. प्रश्न तिसरो. गावात जावपी लोककलेक कसली कसली लोकवाद्यां वापरतात? गावात जावपी लोककलेक ढोल, ताशे, तबला, पेटी, कासाळे, सनई, तुतारी, घुमट अशी लोकवाद्यां वापरतात. लोकनाट्य म्हणल्यार कितें? लोकनाट्य म्हळ्यार परंपरेन चलत येयली नाट्यकला. हातूंत नाटक, नाच आनी संगीत हांचे एकठांय सादरीकरण जाता. लोककला म्हणल्यार कितें? लोककला ही चड करून ग्रामीण जिवनांतल्यान आनी परंपरेंतल्यान सादर जावपी कला. हातूंत नाच, नाटक आनी संगीताचो समावेश आसता. स्टुडंट, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलांतलो कंटेंट आवडलो जाल्यार तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा. लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. हांव आनी बाकी सगळ्या सब्जेक्टाचे व्हिडिओ अपलोड करता. स्टुडंट्स, आय रिक्वेस्ट यू टू वॉच द फूल व्हिडिओ. भुरग्यांनो, तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी फूल व्हिडिओ पळयात. तातूंत कांय इम्पॉर्टंट टिप्स बी हांव दिल्ले आसता. आनी जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलाचे कंटेंट आवडले आसत जाल्यार तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा. डू लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. आता पळोवया प्रश्न आनी तांच्यो जापो. सकयल दिल्ल्या प्रश्नांच्यो जापो बरयात. आता पळोवया सकयल दिल्ल्या प्रश्नांच्यो जापो बरयात. पयलो प्रश्न आसा. सत्तरी तशेंच घाटमाथ्या वयल्या वाठारांत जावपी रणमाले हो लोकवेदाचो कसलो प्रकार? जाप आसा. सत्तरी तशेंच घाटमाथ्या वयल्या वाठारांत जावपी रणमाले हो लोकवेदाचो लोकनाट्य प्रकार. रणमाले ह्या लोकनाट्यान खंयच्या घटकांचो आस्पाव जाता? जाप. रणमाले ह्या लोकनाट्यान गीत, नाच, संगीत आनी नाट्य ह्या विंगड विंगड घटकांचो आस्पाव जाता. रणमाल्यांत कसल्या कसल्या लोकवाद्यांचो वापर जाता? जाप. रणमाल्यांत ढोल, घुमट तशेंच कासाळे ह्या लोकवाद्यांचो वापर जाता. रणमाल्याची सुरवात कशी जाता? जाप. रणमाले हे विधी नाट्य आशिल्ल्यान सगळ्यांत पयलीं गणपती माचयेर येता. उपरांत विधिवत धर्मीक परंपरे प्रमाण नमन घालून रणमाल्याची सुरवात जाता. रणमाले ह्या लोकनाट्याची समाप्ती कशी जाता? जाप आसा. फांतोडेर माचयेर गोंधळ घालून म्हणल्यार देवी उपासने कडेन संबंदीत एक कला प्रकार सादर जावन रणमाल्याची सांगता जाता. प्रश्न 6. रणमाल्यांत कसल्या कसल्या विशयाचे सादरीकरण जाता? जाप. रणमाले ह्या लोकनाट्यान पौराणीक, सामाजीक तशेंच इतिहासीक विशयाचेर सादरीकरण जाता. प्रश्न 7. गोंयांत जावपी पारंपारीक लोकनाट्याची नांवां बरयात. जाप आसा. पुर्वापार पद्दतीन सादर जावपी जागर, जमनी वयले खेळ, भरनूल, पेरणी जागर, दशावतारी,
अशी काय गोंयांत जावपी पारंपारीक लोकनाट्याची नांवां? 8वो प्रस्न आसा, जत थांबले उपरांत माचयेर येवन कोण आपली कला सादर करता? जाप आसा, जत थांबले उपरांत धोंगा वा सोंगा मानवी पड्डो विंदून माचयेर फुडें येवन आपली भुमिका रंगयता. जत थांबले उपरांत धोंगा वा सोंगा मानवी पड्डो विंदून माचयेर फुडें येवन आपली भुमिका रंगयता. प्रस्न 9वो, रणमाल्याक विधी नाट्य कित्याक म्हणटात? जाप, रणमाल्याचें सादरीकरण शिगमोत्सवाक तशेंच संवसार पाडव्याक जाता. ह्या उत्सवाच्या धार्मीक आचारा कडेन वा विधी कडेन रणमाले जोडिल्ले आशिल्ल्यान ताका विधी नाट्य मानतात. आतां पळोवया निमणो प्रस्न. Before that, students, if you like the content of Excel Tuition Goa board, then kindly like, share and subscribe. Watch full videos and share to your friends. प्रस्न 10वो, रणमाले हो लोकनाट्य प्रकार सांबाळूंक तुमच्यांनी कितें करूंक जाता? जाप, रणमाले हे लोकनाट्य फुडारा खातीर राखून दवरपाक लोकां मदीं अदीक करून तरणाट्यां मदीं जागृताय करपाची गरज उप्रासल्या. धन्यवाद. Thanks for watching. Do like, share and subscribe for more such videos.